नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारुळकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. वेळ येतकीच काँग्रेस गोंयचे दोनूय लोकसभा कॅन्डिडेट जाहीर करतले. लोकसभेचे दोनूय सीट काँग्रेस जिखता. काँग्रेस गोंय प्रभारी मणिक्कम टवगर उलयलो. लोकसभा वेंचणूक जातकीच खंय गोंयचे सरकार कोसळटलें. गोंयांत पयशे दिवन सरकार घडयला म्हूण टवगर उलयलो. लोकसभा वेंचणुकेची दिशा थारोवपाक लागून टागोराची गोंय काँग्रेस फुडाऱ्यां कडेन बसका जाली. About the preparation for the parliament, organizational things has to be set right. Therefore, it is part of the preparations for the parliament. It is a party which is have this kind of discussions. Therefore, only we have we are not an RSS like organization which one order comes from Nagpur, everybody accepts it. That is not the case of Congress. Don't worry about it now. When the Lok Sabha election is announced, we will have a candidate. Okay, we are having an MP now. But why the candidate name is always delayed for the announcement? Congress party, there is always in Udaipur also we decided that we should decide the candidates early. But there are some constraints in the party. In the party level, we discuss in the local level, and there is a survey being done. And then there is a discussion among the leaders also. Then there is a PEC, Pradesh Election Committee. Then there is a screening committee. Then there is a CEC. So then how Congress President decides. On time we will announce it. So all time on time. We are going to win both the seats, and people of India, Goa are decided to vote out the corrupt government of Pramod Sawant. And the day the parliament election is over, the Goa government will also go. मडकईचे नवदुर्गा देवस्थानाची जात्रा अंदू पुलीस प्रोटेक्शनान जातली. फोंड्याच्या उत्तर गोवा जिल्लो कोर्टान पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाचो आदेश जाहीर केलो. भक्तगणांनी अपूर्ण केल्ली सेवा सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वीकारची आणि परत पावती दिवची म्हणून कोर्टाचो आदेश. 6 आणि 7 डिसेंबराक देवीची जात्रा जातली. The North Goa District Court sitting at Ponda has passed certain directions for the smooth celebration of Madkai Navdurga Jatra this year. The court has ordered that police security will be provided for the entire Jatra period. The court has also ordered that Deputy Collector himself or any officer appointed by him will act as a receiver to receive the offerings offered by the devotees and will be maintained a record of it, that tomorrow there is no allegation of any type of misappropriation. Mukesh Kumar for Prudent. म्हादयच्या इश्यूचेर महाराष्ट्र आदार करतलो अशी आशा आसा. मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. म्हादयच्या इश्यूचेर गोंयान घाले SLPचेर काल सुनावणी ना. बाकीच्यो सुनावण्यो सुरू आशिल्ल्यान म्हादय केशीक वेळ ना. 6 डिसेंबराक एक वेळ येवंक शकता म्हणून एजी सांगता. विजय म्हणटा सरकार फेल, म्हादय पडिल्ले ना. कर्नाटकी सेटिंगाचो दुबाव. म्हादयच्या इश्यूचेर महाराष्ट्र सरकार आदार करतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आशा. सिंधुदुर्गात देव दर्शनाक गेल्ले कडेन उलयलो. कोर्टांत गोंयची बाजू खंय भक्कम. म्हादयची लढाई आम्ही जिंकू याची मी खात्री आहे. कारण आमची लिगल टीम ही पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट आणि त्याचे सगळे ॲडव्होकेट्स दिल्लीमध्ये काल होते, पण काल डेट नाही लागली. परत एकदा डेट पोस्टपोन झाली. निश्चितरित्या म्हादई प्रश्नी आपला महाराष्ट्र पण आम्हाला सहकार्य करेल त्याची अपेक्षा आहे. सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या दिसाय गोंयची SLP सुनावणेक येवंक ना. एजी पांगम म्हणटा घडये 6 डिसेंबराक येवंक शकता. इतले मजगती गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान सरकाराक धुलो. BJP सरकाराक खंय म्हादयचे पडिल्लेच ना. विजयाक सेटिंगाचो दुबाव. सरकार ह्या मॅटरान सिरियस आसा काय सुशेगाद जाला हे आज प्रश्न पडिल्लो आहा सगळ्यांक. सुशेगाद जाला अशें इतल्या खातीर दिसता कित्याक ही केस तुमी जिखतले म्हणटात केन्ना. केस येवपाक तरी जाय न्ही पयलीं. केसूच तर कोर्टान येना जाल्यार जिखतले खंयचे. आनी येना जाल्यार आमी फुडें कितें करतले. म्हादय आमी अशीच सोडून दिवंक सोदतात काय एक व्हडलें कारस्थान जाल्लें आहा की 28 सीट कर्नाटकाचे मेळपा खातीर एक खंयच्यान तरी सेटिंग जावन गोंयचे जनतेक संवय करून दिता सरकार की केस येना आनी अशें जावन आमची ही म्हादय गेली म्हणून. अशें करून आमी म्हादय कॉम्प्रमायज केल्या काय कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय अभयारण्यात राना वाठार निश्चित करूंक राना खात्याचे वाळपय विभागान 70 पंचायतींक नोटीस काढल्या. ह्या पंचायत वाठारांत 24 गांव राना वाठारांत येतात. लोकांनी जमिनी, काजूचे आणि शेतां कुळागरांचे डॉक्युमेंट 2 महिने भितर दाखोवचे म्हणून नोटीसीन म्हटला. 21 नोव्हेंबराक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक
लेटर इश्यू केला आणि हे जे लेटर आसा ते टोटल 6 पंचायतींक इश्यू केल्ले आसा आणि ती पंचायती आसा खोतोडे, सावर्डे, नगरगांव, मावशी, केरी आनी डोंगोले ठाणे आणि ह्या 6 पंचायतीन टोटल 24 गांवांची भितर नांवां दिल्ली आसा आणि हे जे लेटर आसा ते ह्या पंचायती अलॉंग विथ पंचायत मामलेदार आनी कन्सर्न जे आरएफओस आसा जे सत्तरी तालुक्यान तांकां मार्क केल्ले आसा. सो ह्या लेटरान तेंच्यांनी अशें म्हटलां की डिमार्केशन प्रोसेस स्टार्ट करच्या पयलीं 2 म्हयने आसा आनी 2 म्हयन्या भितर जितले हे गांवांची नांव आसा तेतून जर वायल्ड लायफान जर कोणाचे काजू पडटा वा कितें उत्पन्न जर केल्ली आसा वा जमीन आसा जाल्यार ते 2 म्हयन्या भितर तेंचे पेपर सबमीट करपाचे आणि हे जे 2 म्हयने आसा हेचे क्लेम्स जे रायट्स आसा ते सेटल करपाक लागून दिला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डायरेक्ट न इन्वॉल्व जाता. एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो सेटलमेंट ऑफिसर जो आसा जो सेटलमेंट ऑफिसर आसा तो लोकांचे जे कितें मागण्यो आसा किंवा ज्यो ग्रिव्हन्सीस आसा तो पळोवन सेटलमेंट करतलो आणि त्याच्या उपरांत हियरिंग जातली म्हणून सांगले आणि हियरिंगा उपरांत जो डिमार्केशन प्रोसेस जो आसा तो एक्च्युअल प्रोसेस स्टार्ट जातलो म्हणून सांगला. सो हे जे लेटर आसा ते एकदा जर वायल्ड लायफ जाय जाल्यार वायल्ड लायफाचे खुबशे कायदे आसतात ते सगळ्यांक खबर आसा की वायल्ड लायफ एकदा डिमार्केट केले काय भितर वायल्ड लायफान एंट्री मेळची ना. मागीर तुमचे थंयसर कल्टिवेशन आसून पासून तुमकां ते कल्टिवेशन करपाक मेळचें ना. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. प्रधानमंत्री मोदीन आणि 51,000 तरणाट्यांक जॉब लेटरां दिली. सरकाराचो रोजगार मेळावो वेगवेगळ्या राज्यांनी देशभर 36 सुवातेर जालो. शिकपाची वृत्ती दवरात 2024 मेरेन विकसीत भारत उबो करपा खातीर नव्या कर्मयोगींनी हातभार लावचो म्हणून प्रधानमंत्र्याचो नव्या कर्मचाऱ्यांक उलो. प्रधानमंत्री VC वरवीं तरणाट्यांकडे उलयलो. एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है. आपको ये सुनिश्चित करना है कि भारत में हो रहे विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचे. कोई क्षेत्र कितना ही दूर क्यों ना हो वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. कोई व्यक्ति कितने ही दुर्गम स्थान पर क्यों ना हो आपको उस तक पहुंचना ही होगा. भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर जब आप इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा. 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था. 2014 में जब हमें देश ने सेवा करने का मौका दिया, सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की. सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. पाच राज्यांनी वेंचणुको जाल्यो. निकाल 3 डिसेंबराक. मात सद्याक एक्झिट पोलाचे आंकडे पळयल्यार तेलंगणात TRSची सत्ता वचून काँग्रेस येवं शकता. मिझोरामात नित्या भशेन प्रादेशीक. मध्य प्रदेशात परत BJPच. राजस्थान, छत्तीसगडात काँग्रेस BJP लागीं. केंद्रात सत्ता आशिल्ल्यान BJP सत्ता जोडपाचो अदमास. 5 राज्यांची वेंचणूक जाली. एक्झिट पोल आयले. अदमास अशे. तेलंगणात केसीआरच्या BRS आणि काँग्रेसीमदी फायट. BJPची कांय प्रमाणात सिटां वाडूं येतात मात सरकार करपाचो चान्स काँग्रेसीक. मिझोरामात राष्ट्रीय पक्षांक संद ना, थंय प्रादेशिकच. छत्तीसगडात काँग्रेस सत्ता राखपाक शकता म्हूण अदमास. मध्य प्रदेशात फायट टफ मात चडशे आंकडे BJPक बारीक मार्जिनान जैत दाखयतात. राजस्थानात काँग्रेसीचो गहलोत वचून BJP येवपाची शक्यताय. निकाल 3 डिसेंबराक येतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांव पालिकेचो फकीर गल्लीतले साईनगरा लागीं बांदिल्ल्या 4 बेकायदेशीर बांदकामांचेर बुलडोजर. थंयच्यान रस्तो वता. बांदकामा विशीं थळाव्यांक नोटीस काडिल्ली म्हणून थळायचो नगरसेवक सांगता. रस्तो जातकीच थळाव्यांक वास्को खंय लागीं पडटले.
तेवटेन सांकवाळ कोमनीदादीचे दुसरे दिसाय बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय. सांकवाळ कोमनीदादीन बेकायदेशीर बांदकामांचेर बुलडोजर घाल्या उपरांत मुरगांव पालिकेनूय बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय सुरू केल्या. फकीर गल्लीतले साईनगरा लागीं बांदिल्ली 4 बांदकामां वडयली. नगरसेवक सांगता थंयच्यान वास्को वचपाक शॉर्टकट रस्तो बांदता. आनी हांगा एक रस्तो जावचो म्हणून हे एरियात, कित्याक की जे आमचे जो हांगाचो एरिया फकीर गल्ली साईनगर तेमी गाडी घेवन हांगाच्यान वयर वयता. वयल्यान तांकां मागीर रॉंग क्रॉस करचें पडटा. फ्रॉम साईनगर तांकां वर्नपटी वचपाक तांकां रॉंग वयचो पडटा. म्हणून थंय खुबशे एक्सिडेंट तुमी पळयला, हायवे एक्सिडेंट जाता आनी खुबशे मागीर पुलीस बी येता तांकां फायन बी घालता. सो ते जावचें न्हू म्हणून हे लोकांचे जे एरिया आसा तांकां हांगाच्यान डायरेक्ट वास्को वचपा खातीर एक आमी हांगा रोड प्रपोज केला. सो तो रोड खूब बेगीन जावपाचो आसा म्हणून आयज म्युनिसिपालिटी आमचे डेप्युटी कलेक्टर सगळे येयले आनी तेमी आयज हांगा 4 घरां डेमोलिश केला आनी ते आमकां लोकांनी बी कॉपरेट केला. सो आयज डेमोलिशन केला पूण आमी 8 दीस पयलीं तांकां नोटीस सुद्दां काडलेली. सो लोकांनी स्वताक येवन तेमी स्वताक आपले जे सामान आसा ते काडून घेतले आनी बरे भशेन तेमी वेवस्थीत काडला. सो हांगाचे लोकांक कोणाक प्रॉब्लम ना. मजगती सांकवाळे कोमनीदादीन दुसरे दिसाय बेकायदेशीर बांदकामां उडयली. हेज्या पयलीं आमी खूब जाणांक आमी कंप्लेंट केली ऑथॉरिटी कडेन पूण कोणेंच व्हडलीशी एक्शन घेतली ना. म्हणून मागीर हांवें हायकोर्टान रीट पिटिशन फायल केलें. तेज्या उपरांत हायकोर्टान स्टे दिली तेन्ना स्टॉप जाली कामां. नाल्यार कंटिन्यू रातचे रात ती घर बांदली हेंच्यांनी. हेंचेर केन्ना आमी काकू तशें करप न्हू. कित्याक सांगता फर्स्ट ऑफ ऑल हांकां सदांच सांगतालो अरे तुमी ते करता रॉंग. ही जमीन आमची कोमदाची सांकवाळ कोमदाची जमीन ही तुमी अशें बळकळत तुमी हाडूंक शकना अशें म्हणून. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. DYSP पोस्टां खातीर फिजिकल एफिशियन्सी टेस्ट 12 डिसेंबराक. GPSCचो अध्यक्ष जुजे मॅन्युएल नोरोना सांगता जानेवारी 2023 मेरेन पोस्ट भरतले. ऑगस्टान उपअधीक्षकांचे 28 पोस्टां खातीर जायरात आयिल्ली. प्री स्क्रीनिंग परीक्षेत 1900तले 93 पास. उपरांत स्क्रीनिंग परीक्षेत 62 पास. तांची फिजिकल एफिशियन्सी टेस्ट. गोंय पुलिसेच्या उपअधीक्षकांचे 28 पदां खातीर सुमार 2000 मायज तरणाट्यांनी अर्ज केल्लो. तातूंतले 1900 जाणांनी प्री स्क्रीनिंग परीक्षा दिली, मात 93 जाण पास. ते उपरांत जावपी स्क्रीनिंग परीक्षेंत फक्त 62 जाण उरले. Screening exam we conducted on the 5th of November for the 93 candidates, of which 62 candidates have made it to the final round of which is what we call as the written exam. But what happens is the police service rules, which were published by the Gazette on 26th of May 2022, mandates that all the candidates have to undergo a physical efficiency test plus a standards test. The standards would mean that they have to meet certain height requirements, weight requirements, chest measurements, etc. For male, female, it's different. For the physical efficiency test, they have to run 100 meters, they have to run 800 meters. For the males, 200 meters for the females. They have to do long jump, they have to do high jump, and to do short put. This physical efficiency test we will be conducting most likely on the 12th of December 2023. The venue will be decided very shortly. The candidates should be informed perhaps by today or tomorrow where the test will be held. The written examination comprises 4 papers. Totally it is 250 marks. Followed by an interview which is of 40 marks, and the combined score of the interview and the written examination will be prepared in a merit list form, category wise, means whatever reservation wise, and then sent to the government for its consideration. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ह्या फुडें एक्सिडंटान सोंपिल्ल्यांचेरूच गोंय स्टेट कॉम्पेन्सेशन टू रोड एक्सिडंट विक्टीम स्किमीचो लाव मेळटलो. जखमींक ना. फाटल्या 5 वर्सांत 206 जाणांक ह्या स्किमीचो लाव घेतलो. 2023 स्किमीन बदल करून एक्सिडंटान सोंपिल्ल्यांकूच लाव मेळटलो म्हणून स्पश्ट केला. गोंय कॅनाचो मार्टिन्स म्हणटा लोकां मदीं जनजागृती जाय. गोंयांत एक्सिडंट वाडत आसात. आळाबंदी हाडूंक सरकारान यत्न सुरू केला. एक्सिडंटान सोंपिल्ल्या वा गंभीर जखमी जाल्ल्यांक आर्थीक मदतीची गरज आसता. हे फाटभुंयेर गोंय स्टेट कॉम्पेन्सेशन टू रोड एक्सिडंट विक्टीम स्कीम बरी पडटाली. फाटल्या 5 वर्सांत 206 जाणांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो. 2018-19 23 जाणांनी लाव घेतलो. सगळ्यांक मिळून स्किमी खाला 45,50,000 रुपया दिले. 2019-20 22 जाणांक 44 लाख रुपया. 2020-21 45 जाणांक 90 लाख रुपया मोडले. 2021-22 34 जाणांनी लाव घेतलो. सगळ्यांक 68 लाख रुपया मोडले. 2022-23 32 जाणांक 64 लाख मायस मोडले. अंदू आतां मेरेन 50 जाणांनी लाव घेतलो. 98 लाख मोडल्यात. 5 वर्सांत वट्ट 4 कोटी 9 लाख मायस रुपया मोडले.
2023 या कायद्यात बदल करून ॲक्सिडंटान सोपिल्ल्यांकूच लाव मेळटलो म्हणून स्पष्ट केला. गोवा कॅन्सर रोनाल्ड मार्टिन्स म्हणटा लोकांमदी हे स्किमी विशीं जनजागृती जाय तशी जाल्ली ना. जे लोक मरता की सिरियसली इंजर्ड जाता हेंची परिस्थिती कितें आनी गांवांत ते जागृताय जावचे म्हणून आमी हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक प्रयत्न केलो. जेन्ना आमी कळ्ळें की हे सगळे पंचायतीन ते काम करूंक शकले ना, आमी परत डिपार्टमेंटाक लेटर बरयलें की एक्सटेंड कर म्हणून टायम. आनी बरें जालें की डिपार्टमेंटान आतां टायम एक्सटेंड केलें की कितें एक्सपेंडिचर ते डिसेंबर पर्यंत तुमी धाडा म्हणून. म्हाका तरी दिसता की आमी डिमांड जो असो घातला की एक स्पेशल वेबसायट आसचो जे आतां आमी म्हणटा 251 लोक मेले म्हणून जानेवारी टू ऑक्टोबर पर्यंत. हे जे 251चे 170 ऑड कितें मोटरसायकल म्हणजे टू व्हिलर चलोवपी ही जी डेटा आसा म्हाका दिसता लोकां पर्यंत पावपाक जाय जाल्यार पयलीं एक वेबसायट आसपाक जाय. आनी ह्यो ज्यो केसी समज केसी रजिस्टर केल्यात ड्रंकन ड्रायव्हिंग की रॅशन नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग की हिट अँड रन केसीस हे सगळे केस स्टेटस म्हणजे कोर्टान गेले तेन्ना ती केस कशी सिरियल नंबर कितें ते केसीचे आनी कितले हियरिंग जाले हे पयले वेबसायटीर जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी वांगडा साहिल मांद्रेकार. लोकांचे प्रश्न सोडयतना राजकारण करिना. आदलो उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस वा सभापती रमेश तवडकरांचे प्रश्न न्ही. काणकोणच्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक यत्न करता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मुख्यमंत्री इजिदोराक मेळूंक गेल्ले कडेन थंयच्या लोकांचे कागाळी आयकल्यो. काणकोणचे राजकारण गोंया खातीर सदांच चर्चेचो विशय. 2022 विधानसभा वेंचणुके वेळार तेन्नाचो उपसभापती इजिदोराक भाजपान तिकीट दिवना, तवडकराक दिली. तवडकार जिखलो आनी सभापती जालो. तिकीट दिवना म्हणून इजिदोर आनी ताचे कार्यकर्ते बेजार जाल्ले. मात ते पक्षांतूच रावले. काणकोणा भाजपाचे 2 गट तयार जाले. मुख्यमंत्री काणकोणा गेल्ले कडेन इजिदोराक मेळ्ळो. मुख्यमंत्री म्हणटा इजिदोर आनी तवडकराचे प्रश्न न्ही तर लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक यत्न करता. आमकां सगळें सारकें. आनी दुखोवले आमकां फाल्यां आमकां इलेक्शनाक वचूंक जाय, पार्लिमेंट इलेक्शनाक वचूंक जाय. आनी पार्लिमेंटाक वयतना कितें सांगतले तुवें तर दोनूय तांकां सांगप जजमेंट की फाल्यां जसो पारिकार सांगतलो तुमकां तवडकार लागता काय आपूण लागता. तुका तवडकार लागना म्हणटालो आपूण तूं कितें आहा तें आपणे फुडें आहा. जगत तुवें आमकां थोडो टायमूय दिवचो पडटलो केन्ना केन्नाय आमचे गांवचे लोक येता तेन्ना येस वेलकम. कित्याक आयज कितें जाता इलेक्शन जालें काबार जालें तशें न्हू. लोक आतां इतलो हुशार जाला हांव सांग तुका लोक सारको जगून आहा म्हणटच हांव तुमचे कितें बाबा कोणाचे कितें अडचणी आसा तुमच्यांनी पुढाक करता. सीएमाचेय बाबा कामूय आमी करूंक जाय. सीएमूय आमकां बाबा रिक्वेस्ट करतलो कितें काम करपाक सो तेंय आमी मानून घेवंक जाय. आफ्टर ऑल ही सीएम. तुम्ही सांगलेले सगळे विषय इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल सभापतीकूय विश्वासान घेवन सगळे विषय सोडोवपाची गरज आसा आनी हांव सोडयतलो हें बी सांगता तुमकां परत एकदां. कित्याक सोडयतलो हांवें सभापतीक विश्वासान घेवनूय सांगलां. इदोरी हांगासर बरोबर आसा, सोशल वेलफेअर मिनिस्टरी आसा. कारण शेवटी आमच्या प्रत्येक योजनेचो फायदो हो लास्ट त्या मनशा पर्यंत पावोंक जायना जाल्यार कांय फायदो ना. म्हणजे हांव हे इलेक्शन असो म्हणून विशय सांगना, परत एकदां सांगता. म्हणजे लोलया सारकेल्या हांवें आतांच म्हटलां की पयल्या पंचायतीन गोंय सुरू जाता त्या वाटेंतल्यान पयली पंचायत आसा त्या पंचायतींतले विशय सुटावे जावपाक जाय. आनी ते सुटावे जावपा खातीर म्हजो कटाक्षान पर्सनली लक्ष आसतलें. परत केन्ना तरी पुराय काणकोण मतदारसंघातले सगळे इश्यू हँडल करता आसतना हे तुमचे सगळे इश्यू हांव पर्सनली एड्रेस करतलो, पर्सनली सोडयतलो. कारण हे इश्यू ना इजोराचे ना रमेश तवडकरांचे, हे इश्यू लोकांचे आहा. आमच्या लोलये दामोदर हायस्कुलाक काल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान भेट दिली. त्या वेळार प्रमोद सावंत लागीं आशिल्ल्या इजदोर बाब जो आसा एक्स MLA काणकोणचो तेजे घरा कडेन भेट दिली. त्या वेळार इजदोर बाबाचे कांय कार्यकर्ते आशिल्ले, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले, पंच आशिल्ले, सरपंच आशिल्ले. हेणी सीएमा मुखार कांय कागाळे मारले. हितून भितर अश्यो कांय कागाळे आशिल्ल्यो ज्यो सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हेजेर कांय कागाळे आशिल्ल्यो. शेवटाक उत्तर दितना प्रमोद सावंतान म्हणलें की हे जे कितें आसा मिसअंडरस्टँडींग जें जालां तें सभापतीकच घेवन आपूण सॉल्व करतलो. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.